मिरामारचो रस्तो कॉन्क्रिटाचो करपाक पणजे महापालिकेची परवानगी नाका। तो रस्तो PWD खाला येता म्हूण GSIDC आनी सरकारान आर्ग्युमेंट घाला। GSIDC हो रस्तो करता। GSIDCचो MD आनी महापालिकेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा रस्त्याच्या कामाक महापालिकेची NOC लागना। 3 म्हयन्या फाटीं हॉटमिक्स केल्लो हो रस्तो खणून 72 कोटी मोडून कॉन्क्रिटाचो करता म्हूण प्रकरण हायकोर्टात गेलां। महापौर सुरेंद्र फुर्ताद म्हणटा तशें जाल्यार शारांतले सगळे रस्ते तांची नितळसाण आनी मेंटेनन्स PWDनूच सांबाळचें। मिरामारचो नवो हॉटमिक्स केल्लो रस्तो खणून 72 कोटी मोडून नवो रस्तो सरकार बांदता। प्रकरण कोर्टान गेले उपरांत हायकोर्टान सरकार, GSIDC आनी महापालिकेक नोटीस काडल्यो आनी जाप मागली। मुख्यमंत्री म्हणटा रस्त्याचे काम करूंक महापालिकेच्या परवानगीची गरज ना, रस्तो PWDचो। Matter is in the court, but I can only tell you one thing, that the road belongs to PWD and not CCP. Number 2, the concreting we are doing is not the same concreting done in Kukare. Kukare concreting is a ACC mark concrete technology which is like डामर घालता अशें इल्लेशें पातळ concreteचे हे कशें शेण कशें थापप, and there they claim that it survived for 10 years. That did not work, it failed because it cracks. This is actual concreting, 12 inches like Mumbai करता अशें। या रस्त्यावेल्यान सरकार आनी पणजे महापालिके मदीं पेटला। रस्त्याचे काम करपी GSIDCचो MD आनी महापालिकेचो आयुक्त म्हूण अधिकारी एकलोच संजीत रॉड्रिक्स। संजीतान सरकाराची लायन धरिल्ल्यान महापौर आनी सरकारा मदीं पेटला। महापौर आयुक्ताचेरूच फुर्योज जालो। फुर्ताद म्हणटा तशें जाल्यार शारांतले सगळे रस्ते आनी गटारां PWDनीच सांबाळची। All the roads in Panjim belong to the government through the PWD. It is a big relief for me. Therefore, now before monsoon, the Chief Minister should direct the PWD to clean all the gutters of Panjim, drains, repair the footpaths, repair the drains, wherever slabs are broken to be replaced. CM should immediately instruct the PWD, since he has said that all roads belong to PWD and the government. I have nothing more to say. From today onwards, the government and the PWD will clean all the drains of Panjim, and if it's flooded, the government and the PWD should be held responsible. Bureau report, Prudent. तार बस्तोडा वाठारांत सुटकेशीत मेळिल्ली कूड दोनापावलच्या आंतोनियो फेर्नांडिसाची काय कितें हें तपासून पळोवंक DNA तपासणी करपाचें पुलिसांनी थारायलां। ही कूड आंतोनियोची आसूये अशें पुलिसांक आनी आंतोनियोच्या घरच्यांकूय दिसता। कुडीचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बिरेस्तारा मेळटलो। खून करून कुडीचे कुडके केल्ल्यान आनी कुशिल्ल्यान पुलिसांक वळख मेळपाक कुस्तार जाला। तार बस्तोड्या वाठारांत मेळिल्ल्या कुडीचो बुधवारा पोस्टमॉर्टम केलो। पोस्टमॉर्टमाचो अहवाल बिरेस्तारा मेळटलो। कूड सामकी कुशिल्ल्यान ताची वळख पटोवप कठीण जाला। बेपत्ता आशिल्ल्या करंजाळेच्या आंतोनियोच्या घरच्यांनी ह्या कुडीची पळोवणी केल्या उपरांत ती कूड आंतोनियोची आसूं येता असो अदमास उक्तायला। ते खातीर DNA तपासणी करपाचें म्हापशें पुलिसांनी थारायला। फाटलो म्हयनोभर बेपत्ता आशिल्ल्या आंतोनियोच्या मोबायल फोनाचो तपशील मेळोवन ह्या प्रकरणाचो तपास करपाचो यत्न म्हापशें पुलिसांनी चलयला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। उदकाची बिलां भरूंक ना म्हूण प्रियोळा आमाडी केरीच्या लोकांच्या घरांतले उदकाचे मिटर काडून व्हेल्ल्यान लोकांचे उदकाक दिसपट्टे बरेच हाल जातात। नळाक सारकें उदक येना नासतना बिलां कसलीं म्हूण लोक विचारतात। सरकारान थारावीक लोकांचेच मिटर काडून व्हेल्यात अशेंय लोक उलोवंक लागल्यात। पळयात रिपोर्ट। आमाडी केरी वाठारांतल्या लोकांक फाटले 2 म्हयने उदक मेळना। नळाची बिलां भरूंक ना म्हूण उदका पुरवण खात्यान मिटर काडून व्हेल्यात। उदक सारकें मेळना म्हूण बिलां भरूंक ना अशें थळाव्याचें म्हणणें। आमकां 8 दिसांनी टँकर घालता, जर तर आमी घरा आसलीं उदक मेळटा आमकां, नाजाल्यार ना। दुसरे दीस तर पळयची आमकां उदक मेळना टँकरान, मागीर आमी कितें करपाचें? मार्चाच्या 8 तारखेक कनेक्शनां तिणी तोडली। नळा मातशें येतालें टँकर घालतकीर, जाल्यार तिणी तोडून येयली। आमी हांगा क्रशर बंद केल्लो कित्याक उदक मेळना म्हणून, उदका सामकें प्रॉब्लेम जाताले आमकां, म्हणून टँकर हाडून घातलो। आमकां कांय सांगूं नाशिल्लें बिलां काडटले कितें तें, अचानक बिलां काडपाक लागले आनी बिल भरना म्हणून तेंच्यान ते व्हेली पायपलायन काडून। आनी मेन म्हणल्यार पावसा आमकां उदक आसता हांगा उमळटा, पावसा आमकां गरज नाशी हे उदकाची, म्हणल्यार पावसान डेली टँकर हाडून घालता हितून। उदका पुरवण खात्यान कांय लोकांचे मिटर काडून व्हेल्यात आनी कांय लोकांचे चालू दवरल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला। तुमची मागणी कितें आसा सर? आमकां आमची मागणी म्हणल्यार आमकां डेली उदक जाय। क्रशराक लागून हांगा तेंच्यो बांयो बी सुकपाक लागलो, तेन्नाच्यान हें स्टार्ट जाल्लें।
म्हणजे मागीर हो क्रशर सगळ्यांनी मेळून बंद केल्लो आनी तेंच्यांनी बिलां शेवटी भरूंक ना आनी पयर एक 2 म्हयन्या पयलीं तेंची डिस्कनेक्शन केल्लें आसा जी नळाची हें आसता तें आनी सगळ्यांची करूंक ना थोड्यांची हांगा दवरलेली आसा आतां कित्याक तशें हांगा पार्शलिटी करता आमकां कांय कळना मे म्हयन्यांत उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जातात गांवांतल्यो सगळ्यो बांयो सुकल्यात ताका लागून कुळागरांकूय उदक ना आमाडी केरीच्यान विवेक प्रभू. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.